आयचें शुभ वर्तमान. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्या प्रांतांत पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोणसो दवरता? आनी तांणी परतीपालून म्हणलें, थोडीं जाणां स्नान दातार जुवांव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायरावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें सगोट तांणी उक्ती सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें वलोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून, म्हजे फाटीं सर सोयताना. तुजी चिंतनां देवाची न्हय, पूण मनशाची. देवाचें उतर हें.